बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमच्या देवा बापाची काकलूत सुमया जेजूचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो संतोष तुमचे सोबे आसूं. म्हजे मोगाळ भाव म्हणून आज मुंगळार देखून तुमी इतली जाण हांगा आयल्यांत तुमची मागणी घेवन, तुमच्यो गरजो घेवन, तुमचे आवंडे घेवन आनी ज्यो आंगवड्यो तुमी गेल्यात त्यो पाडूंक व नव्यो आंगवड्यो करूंक सगल्यो भाग्योंत आंतोनीच्या मानांक करूंक, कित्याक ही स्वात ताका भेटयल्ली आनी हे स्वातेर आमी ताचे कडेन कितें मागता तो आमकां उदारपणीन दिता देवा कडेन मागून असल्या मनान आमी आयल्या, व्हडा भावार्थान आमी आयल्या, व्हडा बरवंशान आमी आयल्या, व्हडा मोगान आमी आयल्या. सगल्यो आमच्यो गरजो अदीक करून आमच्या घरांनी कोण दुयेंत आसात, कोण हॉस्पिटलांत आसात, कोण मरणाचे तोरणीर पावल्यात, कोण जाणटी जाल्यात आनी कोण अपसयेगाक सांपडल्यात, कोणाक नोकरी ना, असलें सगळें तुमी घेवन आयल्यात. हें सगळें हे वेळार बायगोंत आंतोनी मुखार घालून ताची विनवणी घेवन देवान तें आमकां दिवचें म्हूण मागुया. आनी दिनवासनेचें बलिदान जातून आमी वांटो घेतल्या तें देवाक मानता तसलें जातलें जाल्यार आमचें पाप ओळखून घेवन देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबांबुडीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सदांच सांकवार मरेक सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबांबुडीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूट करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. देवाक आर्गां दिवन हे मिसाचें ते साम भेटयतात साविना आनी आंतोनेता रोद्रिगीस. तांचे पासत मागुया आनी तांच्या बरोबर एक जावन आमी देवाक आर्गां दिवया. सोर्गींच्या बापा, भाग्योंत आंतोनीक सोर्गींचे जाणवायेन तुवें बोल्लोय, ताचे विनोतीन तीच शिकोण विस्वाशीपणान सांबाळूंक
आनी आमचे चालीन ती साक्षी दिवंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या स्वामिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. अब्राम भोव गिरेस्त असलो. ताचे कळे असली खूब गोरवां, रुपें आनी भांगर. अब्रामा सांगातीन लोत भोंवतालो. ताची खूब मेंढरां असलीं, गोरवां आनी तंबू. दोगांयकूय एकठांय जियोंक तो गांव पावो नासलो, कित्याक तांची गिरेस्तकाय वाडलोली आनी अशें दोगूय बराबर रावूंक तांकां अवघड जातालें. अब्रामाच्या आनी लोताच्या राखण्या मदें झगडीं पेटोवंक लागलीं. त्या भायर त्या काळार कानानकार लोक आनी पेरुजीत लोक त्या गांवांत रावताले. ह्या खातीर अब्रामान लोताक सांगलें, पळय, तुजे आनी म्हजे मदें तशेंच तुज्या राखण्या आनी म्हज्या राखण्या मदें तोंटो आसचो न्हय, कित्याक आमी भाव भाव. सगलो गांव तुजे मुखार मेकळो ना. तूं म्हजे सोशिल्लो कुशीन सोर. तूं दावे वाटेन वेशी जाल्यार हांव उजवे वाटेन वेतलो, आनी तूं उजवे वाटेन वेशी जाल्यार हांव दावे वाटेन वेतलो. तेन्ना लोतान आपली दिश्ट मारून जॉर्दानाचे भोंवतणची सगली जमीन पळयली. ती सगली उदकान बरीच शिंपलोली आसली. सर्वेस्परान सोदोम आनी गोमोरा हाचें निसणटण करचे आदीं ती सगली जोआर पर्यान सर्वेस्पराचे बागी परी वो इजिप्ताच्या देसा सारकी आसली. म्हणटच लोत जॉर्दानाचे भोंवतणची सगळीं शेतां मैदानां आपणाक विंचून काडून उदेंती वाटेन गेलो. अशें ताणीन एकामेकाचो निरोप घेतलो. अब्रामान कानान वस्ती केली. लोतान त्या फालक्याच्या शारांनी वस्ती केली आनी सोदोमा पर्यान आपले तंबू ताणले. सोदोमाचो लोक एकदम खोटो आसलो आनी सर्वेस्पराचेर भोव व्हड अपराध करी. लोत अब्रामाचो शिलो कुशीन सरतच सर्वेस्परान अब्रामाक म्हणलें, तुजे दोळे उबारून तूं आसाय थंय थावन उत्तरेक आनी दक्षिणेक अस्तोमतेक तशें उदेंतीक पळय. तुका दिसती पडटा तो आख्खो देस हांव तुका आनी तुजे संस्थीक सासणांक दितलो. जमनीचे मातयेची कोणया भाशेन हांव तुजी संसत वाडयतलो. कोणाच्यान जमनीचे मातयेच्यो कोणयो मेजूंक जायत तर तुजी संसत तांच्यान मेजूंक जातलें. ऊठ, ह्या देसाची लांबी आनी रुंदी भोवून पळय, कित्याक तो हांव तुका दितलो. तर अब्रामान आपले तंबू उबारून हेब्रोनांत आसलोल्या मामरेच्या सिंदूर रुखाशीन पेणे केलें आनी थंय ताणें सर्वेस्पराक एक वेदी बांदली. देवाचें उतर हें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, तुज्या तंबून सर्वेस्परा बिराड करूंक कोणाक मेळत म्हणुया. तुज्या तंबून सर्वेस्परा बिराड करूंक कोणाक मेळत. चुकिविणे भोंवतात, न्यायनितीन चलतात, खालजांतान सोत उलयतात, आपले जिबेन पेल्याचेर बोगलांटां घालिना असल्याच मनशांक जबाब, तुज्या तंबून सर्वेस्परा बिराड करूंक कोणाक मेळत.
पेल्याक कसलेंच वायट करिना, आपल्या भावाचेर लोचांना घालिना, खोट्या नश्ट्या मनशांक कांठालतात, पूण सर्वेस्पराची भक्ती कोत्तल्यांक मानान लेखतात. असल्याच मनशां तुज्या तंबून सर्वेस्परा जाबाब तुज्या तंबून सर्वेस्परा बिराड करूंक कोणाक मेळत. कोश्ट आडमेलीन कितलेंय येवं, दिल्लो सोपूत सांबाळटा, उश्णें दितात वाड घेना, लोंच खावंक कबूल ना, निरपराध्यांक वायट करिना. असल्याच मनशांक जो मनीस असो चलता तो थीर आसतलो सदांकाल. जाबाब तुज्या तंबून सर्वेस्परा बिराड करूंक कोणाक मेळत. शुभ वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावया. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. स्वामी म्हणटा, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव कोत्ता तो कालोखान चलचो ना, पूण ताका आसतलो जिविताचो उजवाड. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमिया. जेजून आपल्या शिसांक मुळे पवित्र वस्तू काडून सुण्यांक घालूं नाकात आनी तुमची मोतयां दुकरां फुड्यान उडोवं नाकात. कित्याक ती घोडेक ती पांयां तोळा मोस्तीत आनी परत तुमच्या आंगार येवन तुमचे कुडक्यान कुडके करीत. म्हणटकूच एरांनी तुमकां केलोलें जाय तशेंच तुमी तांकां करात. सुमूर्त आनी प्रवादी मुणगे एंच. ओशीर दारवोट्यांतल्यान भितर सरात, कित्याक गोट्टानांक पावयता तो दारवोटो रुंद आनी तो मारोग विस्कोळ आनी तातूंतल्यान वेता लोक पुस्कोळ. जिविताक पावयता तो दारवंटो कितलो म्हूण ओशीर आनी तो मारोग कितलो म्हूण कठीण आनी भोव थोड्यांक तो मेळटा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वखणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावां भयणीनो, ह्या दिसांनी आमी जेजूचे दोंगरावेलें प्रवचन आमच्या दोळ्या मुखार हाडून नियाळटा. पवित्र सभा आमकां हें प्रवचन दिता आनी तातूंत जायत्यो बारीक बारीक वस्तू आहात. आमी इंग्लीश भाशेन म्हणटा प्रॅक्टिकल थिओरीज न्हय, सारक्यो आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिविताक लागू जातात तसल्यो वस्तू. ते पासत ओ दोंगरावेलो सेरमांव ओ दोंगरावेलें प्रवचन व्हडत्या मोनान आमी तें पळयता. आयच्यो शिकोड्यो 3 शिकोड्यो बायग्योन माथेवान एकठांय केल्यात आनी ह्यो शिकोड्यो कालच्या वाचपांतल्यान शुभ वर्तमानांतल्यान भायर सरतात. कोणाची नीत करिनाका आनी तुजो दोळो निवळ आसचो. तुज्या दोळ्यान पाटी आसतना
दुसऱ्याचें किसोर तूं काडूंक वचूं नाका. म्हणजे दुसऱ्याक बरें कोर आनी तुजे दोळे सारके वापूड. आयची शिकोवण नितीचेर शिकोवण आहा, कालचीच शिकोवण चालू उरता. तूं कितें कोत्ताय तें नितीन कोर. आनी नीत म्हळ्यार कितें? जाणीव वो जाणा जावन केल्लें. आमी ताका म्हणटा विवेक मौन, डिसर्नमेंट. हें पयलें आमकां जेजू तें सांगता, पवित्र वस्तू काडूंक सुण्यांक घालूं नाकात आनी तुमची मोतयां दुकरां फुड्यांत उडोय नाकात. भोव पोजडी जनवात म्हळ्यार दुकोर. आनी सुदैवांक तें दुकराचें मांस सारकें ओलकोट तें खायनात ते लोक. म्हणजे दुकरां फुड्यान मोतयां उडोवप म्हळ्यार सारकें ओलकोटपणान जिवप. आनी सुणें केन्ना तुका घांस मात्तलें तेंय सांगूंक जायना. सुणें विस्वाशी, पूण केन्नाय विस्वाशी सुणें राग आयलें जाल्यार दोनयांक घांस मात्ता. तें शेंपडी हालोयता पूण दोनयांक हालोयना. दोनयांच्या हातान मांसाचो कुडको आहा ताका हालोयता. हें आमी जाणा जाल्यार बरें केन्नाय. आमचे सुण्यांचो पेटो आमकां शेंपडी हालोयता म्हणटा, पूण तुज्या हातांत कितें आहा ताका लागून हालोयता. भोव सुणीं तोडीं कांय हातांत ना, दोनयांक बरे भाशेन लेखतेलीं, पूण चडशीं मनजात ती. आनी सुण्यांक पवित्र पुस्तकांत एक मनजाती कोड दिल्लो आहा. कोणें तरी एक शिकोप केला. इटालियन भाशेन एक बूक आहा, Gli animali nella Bibbia, the animals in the Bible. आनी एक मनजातीचें एके भाशेन सारकी सजमणी दिल्या. सुणें विस्वाशी पूण सुणें खावन काबार करून घांस मात्ता तेंवूय सांगलां. तेच भाशेन दुकोर सारकी पोजडी मनजात. आतां पासत ह्यो मनजाती जेजू एके भाशेन आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. कित्याक आमकां ताणें आत्मीकतायेन बोल्ल्यांत, आनी आत्मीकताय जी ताणें आमकां दिल्या ती मन जातीक सोरी करूंक जायना. मनी जात ती मनी जात. आमकां तें विवेक मन दिलां, आनी विवेक मन घेवन डिसर्नमेंट म्हणटा ताका आमी, डिस्क्रेशन एंड डिसर्नमेंट. हें विवेक मन घेवन कितें बरें तें करूंक जाय. इन द using the pretext of the truth we cannot provoke people. आनी केन्नाय आमी गोवाय दिवचे बदलेक आमी उस्कायता. We are provoking people. That's why we need discernment and discretion, what to say and what not to say. This is the virtue of prudence. विवेक मनान आमी दुसऱ्यांक सरशें वागता. कितें म्हणचें आनी कितें ना म्हणचें. उस्कायलें जाल्यार सगळी उत्सांबळाय जाता. उस्काय नासतना तुका तर दिसतात तुजीं तत्वां दुसऱ्या मुखार घाल, बरे भशेन घाल, उस्कावून घाली नाकाय. वो दुसऱ्या लोकांक कितें म्हणी नाकाय. तुमची जातूच तसली अशें न्हय. तें म्हणलें जाल्यार आमच्या धर्माचीं तत्वां गेलीं, उदकांत गेलीं. कित्याक तींच म्हणटलीं तुमी जेजूची शिकोवण जी येतात असलो तुमचो जजमेंट हे भाशेन तुमी आमची नीत करतात. ते भाशेन आमची जाणवाय, आमची मोतयां, आमची ओत्मिकताय जी देवान एक देणें कशें दिलां ती बरे भाशेन आमी वापरूंक जाय. पयल्या वाचपांत आमकां बरें मेवता आब्राम आनी लॉट ताचो घरचो हो बादचो म्हणून येता. आनीक तांकां कालच्या वाचपांत आमकां मेवलो आब्रामाक देवान सांगलें वच, तुजो गांव सोड, तुजो गोराबो सोड, तुजो देश सोड आनी हांव दाखयता ते सुवातेर वच. आब्राम वेता, ताच्या बराबर ताची घरचीं वेतात. आनी त्या देसान पावचे आदींच एके वाटेन बरें तोंड आहा, चोरो आहा, दुसरे वाटेन सुकलोली जमीन आसा. आनी लॉट ताचो बादचो ताका ती जमीन जाय. आनी आब्राम जाणा जावन
म्हणटा ताका पळय तूं उजव्यान वेशी जाल्यार हांव दाव्यान वेतलो, तूं दाव्यान वेशी जाल्यार हांव उजव्यान वेतलो, तुका जाय तें विचून काड. हांव विचून काडिना. आब्राम वडील जावन ताच्यान विचून काडूं येतालें बरें तें, कित्याक ताचे कडेन जायतीं गोरवां आसलीं अशें पयलें वाचप आमकां सांगता. जायते तरेच्यो मनजात्यो आनी ते मनजातेक चोरो जायो, उदक जायें. आब्राम म्हणूंक जातालें तुज्यो मनजाती तोड्यो, तुका तितलो चोरो नाका, हे वाटेन तूं वच ते वाटेन हांव वेता. म्हणजे दावे वाटेन तूं वच, उजवे वाटेन हांव वेता. उजवी वाट म्हळ्यार पवित्र पुस्तकांत द पावर ऑफ गॉड. उजवे वाटेंतल्यान चोरो आसलो, उदक आसलें, दावे वाटेंतल्यान तितलें नासलें, सुकी जमीन आनी भोव थोडो चोरो. आब्राम वडील कसो, ताका आमी म्हणटा इंग्लीश लातीन भाशेन पातेर फामिलियस, गोराब्याचो वडील. ताच्यान तें बरें तें विचून काडूं येतालें आनी हाका ओलकें तें दिवं येतालें ना. आब्राम जाणा आपली मोतयांकूय उडोवंक जाय ती. आब्राम जाणा भितरल्यान आपली अत्मिकताय बेश्ती सुण्याच्या फुड्यान उडोवंक जायना. तो म्हणटा तूं विचून काड. आनी लोट पळयता बरें बरें हिरवो दोंगर आहा तो उदक व्हांवता तें विचून काडटा आनी आब्राम दुसरे वाटेन वता. पूण आब्रामाचेर देव आशिर्वाद घालता, कित्याक तो उदार जालो देखून. उदारपणान ताणें म्हणलें तूं तुका जाय तें कर, हांव नाटकायेन बरो ना न्हय म्हूण तुका बरें मेवलां म्हूण हांव पिरंगो ना, और वस. आनी हें देवाक बरें लागलें आनी देवान ताचेर जायतो आशिर्वाद घातलो, कित्याक विवेक मन ताणें वापरलें. तर ताणें लोटाक म्हटलेलें तूं दुसरे वाटेन वच, दावे वाटेन वच, दुस्मानकाय वाडपाची आनी ताकाय शांतीताय आसपाची न्हय, आब्रामाकूय आसपाची न्हय. कित्याक दुखवला तो मनीस, गायाळ जाला तो मनीस सुण्या भाशेन कोत्ता, बोंकता आनी घांस मारूंक येता. मागीर कोण पळय मनीस हाका ताका भंय दिसता, हो आनी घांस मारीत, हो बोंकता. तुजें बोंकपूय नाका कांय ना, बरें तें तुका वर. हे भाशेन आब्राम हो तंटो सुटावो कोत्ता. हें तें बरेंपण जें दुसऱ्यान तुका केलोलें नाका तें तूं ताका करिनाकाय. दुसरें तत्व जें आज जेजू सांगता, पूण जेजू सांगता तें दुसरेच भाशेन. हेरांनी तुमकां केलोलें जाय तशेंच तुमी तांकां करात, पूण नेगेटीव भाशेन दुसऱ्यांनी तुका केलोलें नाका तें तूं ताका करिनाका, नेगेटीव. पूण पॉजिटीव, दुसऱ्यांनी तुका केलोलें जाय तूं, हे भाशेन आब्रामान केलें. म्हणजे लोट बरें तें विचून काडपाचो आनी हे वाटेन तो ताका म्हणटा तूं वस, तूं काड, हांव तुजें बरेंपण पळयतां. हेवूय तोच आब्रामान वेव्हारान घालें. आनी तिसरें उशीर दारवंटो. म्हणजे आब्राम जाणा हांगा म्हाका त्रास पडटलेत, हांगा दोंगराचेर कांय ना, उदक पयस आहा, कोट्टी जमीन, म्हाका त्रास पडटले. हीच वाट विचून काडटा. उशीर वाट ती, त्यागांची वाट, कश्टांची वाट आब्राम ती विचून काडटा आनी ताका सांगता तूं वच. ओ विशाळ जागो आहा तो तूं घे, जातून उदक आहा आनी ओरो आहा, हें हांव घेता. ही ती विचून काडटा आसतना त्रासांची वाट, दुसऱ्याक बरें आनी म्हाका उणें. पूण म्हज्या जिवितांत हांवें पळयलां तूं दुसऱ्याक बरें कोत्ताय तितलें, दुसऱ्या पासत सॅक्रिफीस कोत्ताय, तुजें कितेंय तरी तूं दुसऱ्याक दिताय. म्हज्या जिवितांत हांवें पळयलां देव तुका मागिनासतना जाय तें दिता. कित्याक तूं देवा भाशेन उदार जालो. हें उदारपण तुजें न्हय, आब्रामाचें उदारपण न्हय, तें देवान ताका उदार केला. देवाचो गूण तो उदार जाता देव. आनी देव मनशां कडेन उदार देखून मनशांकूय आपयता उदार जावंक. आब्राम उदारपणान दिता आनी आब्रामाचेर देव बेसांव घालता. ताचे इंड, ताचे मनजाती, ताची गोरवां, ताचे मेंढरे चोडयता आनी मागीर ताका एक पुतूय दिता. देवूय उदार जाता.
असले न्हू आमकां तितले आमचे दोळे हांव केन्नाय म्हणटा कोंबयेचे भाशेन थंयच किडे हावपाक चोंच मातली आनी थंयच कितें आहा तें उस्तिले वाळटी खाली किडे खेले कोयर खेलो थिंगाच आनी आमी थंयच कित्याक भितरल्यान आमकां भंय आहा भितरल्यान आमची सुरक्षा वी आर व्हेरी इनसेक्युअर इनसेक्युरिटी इज द कॉज ऑफ ग्रीड आमी असुरक्षीत आहांव देखून आमकां जाय जाय तें जाय आमकां दिसता ह्यो वस्तू आमकां दादोसपण दितल्यो आमची असुरक्षा ती वस्तूंनी भरून येतली कांयच ना तसलें तूं उदार जाताय देव तुका बेसांवांनी बदतलो जायते फावटी भावां मदें एक रेस्कायेक लागून बरो आहा तो जायती भावांनी आपणेच वांटणी केल्या एक भाव बरो आहा तें घेता आनी उरलेले हांगा एक कुडको तूं एक कुडको तूं एक दुसऱ्या भावाक दिता पूण देवान ह्या दुसऱ्या भावाक जाका हो कुडको दिल्लो ताका देवान जाय तो फेलीस केलो मागीर आनी हो तसोच उरलो कित्याक आस आमकां खंय व्हरोना तेव्हा कोंबयेची नदर तरी आहा कोंबयेची तोंच घेवन आमी थंयच उस्तितांव आनी खातांव आमी उदार काळजाची मनाची जायना पूण गोडीची नदर जाका आहा तो मनीस उदार मनाचो देवा भाशेन विशाळ नदर ताची वयरतान सगळें पळयता आनी बरें कोत्ता मनशाक असली नदर तरी आमकां आहा जाल्यार आमी भावाक म्हणटले तुका जाय तूं व्हर तुका ही हो वांटो जाय व्हर हांव उरलां तो हांव घेता असले आमचे मदें भोव थोडे भाव आसतलेत भोव थोडे म्हाका नाका हांव आनीक नवी गिरेस्काय घेता नवी भाटां घेता तुका दवर कित्याक हें व्हडलें ना हाचो वांटो करूंक घराचो तुकाच दवर तें हांव मागीर म्हजें सय मारून कागद करता सय मारून कागद करून आय रेलिंक्विश माय रायट्स फॉर यू काय बरें आनी देव असल्या मनशांक जाय त्या देड्यांनी बदता ही ती शिकवण जेजूची उशीर वाट आमी वेचून काडटा दुखाची वाट कश्टांची वाट त्यागांची वाट आनी ते वाटेचेर जाय तो देव आपलो आशिर्वाद घालता असलीं मनशां जावंक आज आमकां देव आपयता उशीर वाटेंतल्यान चलूंक तुका बरें दिसता तेंच तुवें दुसऱ्यांक करूंक आनी मागीर तुजें विवेक मौन वापरून बरीं उतरां दुसऱ्यांक दिवंक उस्कावंक न्हय नॉट टू प्रोवोक अदर्स बट टू बी जेंटल एंड टू बी कायंड ओ जेजू जो आमच्या आल्तारार हांगा येतलो तोच जेजू आपणाकूच दिता आमचे पासत आनी तोच तो जेजू जाणें त्याग केले आमचे पासत आपलो जिवूच दिलो आपलें रगत दिलें आनी आमकां सोडयली आपलो सॅक्रिफीस करूंक आमकां बरेपणान भरली तेच भाशेन आमी सॅक्रिफीस करता तेन्ना आमकांच न्हय दुसऱ्यांकूय बरेपणान भरता आनी जेजू सारकेले जाता जेजू आमच्या काळजांत येतलो काळजांत येवन आमचें मन विवेक करतलो आमचें काळीज विशाळ करतलो लांबरूंद करतलो आब्राम भाशेन सांगूंक तुका जाय तें व्हर आनी हांव खुशाल ही खोड्डी जमीन घेवन आनी हांगा चोरो उणें आहा तेवूय घेवन हांव खुशाल कित्याक हांव देवाचेर पातयेता आनी एक वस आब्राम कोत्ता तें म्हळ्यार निमाणें आपलो तोंबू ताणलो आनी रोकडीच वेदी बांदली बिकॉज ही वॉन्टेड टू रिमेन इन द प्रेझन्स ऑफ गॉड ऑल्टर बांदलो उबारलो तोंबू तितलो गरजेचो न्हय आल्तार गरजेचो म्हज्या तोंबू फुड्यान म्हजो आल्तार देवाचें आसणें गरजेचें हे देवानूच म्हाका हांगा हाडला आनी होच देव म्हाका जाय त्या देण्यांनी बदतलो कसलें उदारपण आब्रामाचें आमी घेतले हांव जेजूक आमच्या काळजांनी घेवन तोच जेजू आमकां विवेक मौन दितलो आमचें काळीज लांबरून करतलो असलें देणें घेवन आमी आज उदार काळजाची मनांची दुसऱ्यांक बरें कोत्तलीं आनी विवेक मनान जियेतलीं भाव भयणांक कोर म्हूण मागुया
प्रितीच्या बाबा मुळीनो उबी राहून आमची इंतेसावां ह्या भावार्थ्यांच्या प्रार्थनांत उबारुया. आमच्या पाप सायबान बिस्मानी आनी याज्ञिकांनी खालतिकायची पावलां मारून जेजूचो अनुभव भावांट्यांक दिवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. दर एका कुटुंबांत मागण्यांतल्यान आपल्या कुटुंबीक संबंद घोट करूंक आनी हे वरवीं आपल्या कुटुंबाची आत्मिकाय वाडोवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आयच्या दिसा ह्या मिसा बलिदानांत भोगतीन वांटो घेतोल्या आमा समेस्तांक तशेंच आयचे इंतेसांव भेटयतल्या साविना आनी आंतोनेत रॉड्रिग्स हांकां बागयोंत आंतोनीचे विनवणेन सुबाम आशिर्वादान बरो म्हूण बापा लागीं मागुया. बापा मोगळा तुजे मुखार मांडलोली आमची इंतेसां तूं स्विकार कर आनी आमच्या काळजा मनान जायती इंतेसां आमी घेवन आयल्या कर्जो घेवन आयल्या त्योय तूं स्विकार कर आनी आमकां सदांच विशाळ काळीज आनी विशाळ मोन दी तुजे भाशेन उदारपणान जिवंक आनी दुसऱ्यांक बरें करूंक. हे आमी तुजे कडेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. धनतरेच्या वेळार आमी गायन घेवया C8 पेज 31.
भयणीनो आनी बाबांनो, हे आमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेवया. स्वर्गींच्या बापा, तुजी मोहिमा परगटूंक पवित्र आत्म्यान बायग्यून आंतोनीची मोत उजवाडायली. त्याच पवित्र आत्म्यांक धाडून आमी समरमतांव त्या गुटांची ओदीक आमकां वळूंक दी. ताच्या आदारान तातूंत फावो त्या मनान वांटो घेवंक आनी दिसपट्टे जिणेंत ताचो फोड काडूंक हेरांक भावार्थाचो उजवाड दिवंक आमकां आदार दी. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासणांच्या देवा, सोर काडे आनी सोर ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ सुगुणांच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बोडान सुफोड कोत्ताय. तुज्या विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गोवाय कोत्ताय. तुजे सोडवणीचो फोड आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरोंतरी. देखून सगळ्या दुतां भोगतां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या दोन दुतांक दिवून मुळे. ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या दोन दुतांक दिवून मुळे. तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कोराराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सोमेस्त मनशां पसत तें वारोतलें. म्हज्या उगडासाक करात.
उबो राव उबो राव उबो राव. Pavartaco good porgo tuya. Sumya Jesu, tuझे morona miso moronda. Sumya Jesu, तुझे पुनर्जीवन अर्पण करता. Sumya Jesu, तुझ्या बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास कोत्ता आनी ओ जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप आमच्या बिस्पाक आनी सगल्या मोठवाशी तशेंच याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. आमा समेस्तांची आयच्या दिसा एवेदी भोंवतणी जमा जाल्ल्यांची दया कर म्हूण मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिचो निर्मूळ पोती बागिवोन जुजे बागिवोन दर मृता बायगेवन आंतोनी आमच्या आस्कऱ्या बायगेवन जुजेबाज आमच्या दोन प्रांताच्या आस्कऱ्या आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगल्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. पुनर्जिवंतपणांचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावभयणीची काकलूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतींत दोतोरलेल्या समेस्तांक तुजें पुरजोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताई पवित्र आत्मेच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदून आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन आत जोडून धीर घेवन आमी सगलीं म्हणुया. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चिंतलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ठालणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान अतिरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. स्वामी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. चो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक स्वाम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांतीची खुणां दियात. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ओ आसा जेजू देवाचो मेंढरो संसाराचें पाप काडटा तो मेंढरेच्या जेवणाक आमंत्रण दिलोली आमी सगलीं सुभागी. The Holy Communion is reserved to those who are baptized in the Catholic Church, exclusively for the Catholics, not for any other person. Even there may be Christian of other denominations, they are not entitled to receive the body of Christ. And non-Christians, please do not come forward with your open hands to receive the sacred body of Christ. We remain standing till we receive communion. Afterwards, we can either kneel or sit or stand. जेजू आमच्या काळजांची ओंग वेताना आमी गायन घेवया. D47, page 75.
उबी रावया, प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, सोर्गींच्या जेवणांत वांटो घेवन नव्या जिवान आनी गोठायेन आमी बोल्ल्या. बायग्यो तांतोनीची शिकोवण पाळून आमकां तुवें दिल्याय त्या देण्या पासत निरोन तरी तुका दिन वासूंक आमकां फावो कोर. आनी आमचे भोंवतणी आसतल्या नेणारांक बाबार्थाचो उजवाड मेळूं सो करूंक तूंच आमकां कृपा दी. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. उपकार करून बसात. किरीत कोडोण्यो आमच्या आर्चबिस्पान सर्क्युलर धाडला. 2 तारीख जुलयाचे फुडल्या आयतारा दीस आयतार सवस्कायेचो आनी मागड्यांचो समारंभ मानिपूर कोश्टवतल्या आमच्या बावार्थ्यां पासत. तेच भाशेन एक खंयचेय जाल्यार पवित्र ओर करूंक मागलां. आमचें पयल्या शुक्राराक सदांच आहा तेंच ओर आमी ह्या कावजा पासत कोत्तल्यो पयले मीस जाले उपरांत. मागीर कोणाक तर हे कोश्टवतल्या लोकांक पयशे धाडूंक खुशी आहा जाल्यार डिटेल्स हांवें आमच्या नोटीस बोर्डार घातलेल्यो आहात. आख्खो सर्क्युलर आहा. बँक अकावंट IFSC कोड सगळें थंय आहा. तुमी ते डायरेक्ट कारितास गोवा हाका धाडचें. थंयतावन ते कारितास इंडियाक धाडटले. थंयतावन ते मानिपूर पावतले. आमच्या हे 2-3 मंगळार लागून हांव सांगूंक सोदतां कित्याक गेल्ल्या मंगळाराक आयिल्लो तो लोक आज ना. ते पासत 2-3 आयतार आनी 2-3 मंगळार लागून हांव सांगूंक सोदतां. आमच्या फेस्ताच्या दिसाक कलेक्शन जालां तें 3,60,08,110 रुपये. गेल्ल्या मंगळारा दीस कलेक्शन जालां 40,01,150 रुपये. जे इमाज्यो आहात ह्यो भितरल्यो 2 भायल्यो 2 ते भायर सद्दां बायगोंत आंतोनीच्या इमाजी फुड्यान जायते दुडू पडटालेत. ते सगळे जाल्यात 3,90,6,80,90 रुपये. सालिगांव सिमनारीक डोनेशन दिल्यान ती 6,40,09,100 रुपये. फुलां लावपाचे दुडू आयल्यात. मागीर कोणें कोणें मिलेर दवरले ते बायगोंत आंतोनीच्या मनाक ते हांगा हाडून दिल्यात. ते भायर कोणेंय तरी आंगवण करून कोठयेंत भीक मागून आमी आंगवण पाडल्या. तातूंतले दुडू सगळे मेळोन 13,80,70,5 रुपये. तेच भाशेन कोणें आपली मुदी उतराची मुदी कशी दिसता ती घरान घालपाची धाकटुली बरी रेवडावून हे बायगोंत आंतोनीच्या बॉक्सान घाल्या. गोडे ताणें आंगवण केल्ली आसतली ती आंगवण पाडूंक. हें सगळें तुमकां सांगता कित्याक म्हजो कायदो तुमकां सांगपाचो कित्याक हे सगळे दुडू तुमी दिल्यात आनी तुमकां गमोवंक जाय कितले आयल्यात ते. आनी ते पासत हांव तुमकां दिनवासतां इतल्या उदारपणान तुमी दिल्यात देखून बायगोंत आंतोनीच्या मनाक. कित्याक तुमकां जायत्यो वस्तूय मेवल्यात. जाय तें कितें मागताले त्या दिसाक गेल्ल्या सोमारा दीस आनी मंगळारा दीस कितलोसो लोक सांगूंक आयला ह्या आख्ख्या त्रेजेनान तांकां देवान कितल्या वस्तूंनी भरल्यात. आनी तांच्यो गरजो ज्यो वर्सांची वर्सां जायनासतल्यो त्यो सोमारा दीस जाल्यात.
ती बायल मुंगडारा दीस सांगूंक आयिल्ली ते भायर आनीक जायतीं जाणां आख्खेन त्रेसेन पतिकार फोडवंत जाला फोडादीक जाला आमी कितें मागलोलें तें आमकां दिलां भलायकी दिल्या बाटांचीं केस्तांवां सॉल्व जाल्यान भांगाराचीं केस्तांवां सॉल्व जाल्यान दुयेंस पिडा ना जाल्या जायत्यो वस्तू खुशालकायेन ती सांगूंक आयल्या आनी ते पासून हेंय सांगता देवाचें उदारपण आनी तुमचें उदारपण देव तुमचे कडेन उदार जाला देखून तुमी देवा सोदचें उदार जाल्यात आनी हांव सदांच म्हणटा तें आजुनूय म्हणटलों बायगोंत हातून तुमच्या रिणांत केन्नाच रावचो ना धाकटुलें दिलें जाल्यार तो भरपूर तुमकां दितलो आब्रामान केलां ते भशेन खोड्डी जमीन विचून काडली देवान ताका मागीर जायत्या उदारपणान भरलो हें आमचें जिवीत आनी देखूनच आब्राम आल्तार बांदता पयलो आल्तार आनी हेर मागीर वस्तू देव पयलो दवरलो जाल्यार सगल्यो वस्तू देवूच आमकां दितलो ते पासून तुमकां सगल्यांक दिन वाचता वयर हांवें वयर तुमी केन्ना वयर आयज नवोच लोक गेला कित्याक थंय बसतालें वयर धाडल्यार कित्याक वयर तान सारकें दिश्टी पडटा आनी हांवें थंयसर 3 फॅन घातल्यात ऑसिलेटींग फॅन वयर 4 आहात 3 घातल्यात मुद्दम कित्याक थिंगा हांव 7 म्हयने त्यो कुमिनांव दितां सुमार 150-200 लोक म्हाका 7 म्हयन्यां कितलो उजो मारता थंय 7च ते म्हणे तुमी आख्ख्या मिसांत वांटो घेतात कितलो तुमकां उजो मारता ते पासून हांव म्हणटा जनेलां उगडात वारें आसार पासार जावं दी वारें आमचे इगोर्जेन बरें येता हे वाटेन सावन ते वाटेन ते पासून दुसरे फावटी पयली वस्त म्हणटात ती जनेलां उक्तीं करप फॅन घालप हांवें सांगपाची गरज ना तुमीच करात तें सगलें पातिकार सांगतलो अशें रावनाकात कित्याक तुमी यू शूड बी वेरी कम्फर्टेबल दीस इज माय विश दॅट एवरी पर्सन हू कम्स हियर शूड बी वेरी कम्फर्टेबल तुमकां तरी बरे भशेन मीस आयकूंक मेवलें तुमी बरी हुशाल वेतात तुमकां तरी उजो मारता घाम येता सगळीं डिस्ट्रॅक्ट जातात आनी डिस्टर्ब जातात तें जायना जावपाक या आनीक थिंगा प्लाग्स नात घातलेलो जाल्यार आनीकूय घालतलो पूण म्हाका जाय बरे भशेन तुमी वांटो घेतलेलो आनी सारकें मीस दिश्टी पडना कॉरिडरांनी त्या कॉरिडरान कांय दिश्टी पडना ते पासून तुमकां हांवें आमच्या व्हॉलंटियराक सांगलें सगल्यांक वयर धाड आनी तुमी आयकलें देखून हांव तुमकां दिन वाचतां आमी तयार जावया बायगोंत आंतोनीचे विणवणेचें मागणें करूं बागियोंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणें बायगोंत आंतोन तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोलीं विजमितां आयकून व्हडा बोरवंशान हांवूय तुजे फुड्यांत येतां आनी तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण कालतेपणी मागता नोमान तुका बायगोंत आंतोन निर्मोडकायेच्या लिली फुलां नोमान तुका जाणबायेच्या सागोरा नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानांच्या दोर्मदुता कोर म्हजें जिवीत नितोड निर्मोळ बोर म्हजें मोन जाणबायेन पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवतणी म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर पुरगुटूंक म्हाका शिकय ए देवाच्या इश्टा हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजी उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोंतेबरीत काळीज तुका उगटें कोत्ता आनी तुजे विंगेंत आयलोलो तोच बाळोक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसणें दितलो आनी गरज त्या कुडी ओतम्यांच्या देण्यांनी म्हाका बोत्तलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरवंशान रावता बागयोंत आंतोन दुखेस्तांच्या बुजवंडरा तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे म्हजे हुस्के आनी कोंती म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पळय तुजे वेंगेंत आसतल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उगट्यो कर आनी मेळोवन घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलोय म्हाका निवार हे वेळार तुका जाय तें माग
ओर चोऱ्यांच्या बागयो तांतून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणून न्हय, पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राज्य आसाय. तर तुजी पदवेदार मजतीन हे काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवळाय, तोंडाय आनी शांतताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोतीन जेजू सारकेले बरे गवळी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या इंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलूंक तांचे खातीर तूं थांबनासतना विनंती कोर. आमेन. शेवटाक आमी गायन घेवया U25 पेज 243.